Ezra chapter 10. ज्या वेळार एजरा देवाच्या मंदिरा मुखार रोडून आनी साश्टांगी पडून मागणें कोत्तालो आनी पातकां वळखून घेतालो, इस्रायलांतल्या दादल्यांचो, बायलांचो आनी भुरग्यांचो एक व्हड जोमो ताचे भोंवती दुखांनी रडटालो. तेन्ना एलामाच्या पुतां मदलो शेकानिया, जेहियेलाचो पूत, व्हडल्यान उलोवन एजराक सांगलें, आमच्या लोकांतल्या पोरक्या बायलां लागीं लग्न जावन आमच्या देवाक आमी अविस्वाशी जाल्या. तरी पूण इस्रायलाक आजून इल्लो बोरमासो आसा. म्हज्या दोनयाचे आनी आमी आमच्या देवाच्या नेमाक कळकळटात तांची बूद मांडून घेवन आमच्या विदेशिया बायलांक आनी तांच्या जल्मलोल्या भुरग्यांक पयस धाडूंक आमच्या देवा कडेन करार कोत्तले. सुमुती प्रमाणें करुया. चलात, तुमचो कायदो पाळात, आमी तुमकां तेंको दिता. काळजीदार जायात, कामाक लागात. तेन्ना एजरा उबो रावलो आनी मुखेल यादनिकांक, लेवितांक आनी सगळ्या इस्रायलाक सांगलें तशें करूंक सोपूत दिवंक लायलो. तांणी सोपूत दिलो त्या वेळार एजरान देवाच्या मंदिरा मुखावेलो जागो सोडलो आनी जेहोहानाना एलायशिबाच्या पुताच्या कुडांत गेलो. आनी थंय उंडो खायनासतना व उदक पियेनासतना रात सारली. कित्याक परदेशियांच्या अविस्वासा पासत तो दूख करीत आसलो. सगळ्या परदेशियांनी जेरुसलेमांत जमचें म्हूण जुडेयांत आनी जेरुसलेमांत शेकांचेक फर्मोण घोशीत केलें आनी कोणूय 3 दिसां भितर फुडाऱ्यांचें आनी जाणट्यांचें फर्मोण मांडून हाजीर जायना ताची सगळी आसपोट काडून घेतले आनी तांकांच परदेशियांचे समुदायांतलो भायर येतले म्हूण थारायलें. हे तरेन 3 दिसां भितर जुडाच्या आनी बेंजामिनाच्या कुलांतलीं सगळीं मनशां जेरुसलेमांत एकठांय जालीं. तो नव्या म्हयन्याचो विसावो दीस आसलो. सगळो लोक देवाच्या मंदिरा मुखार आशिल्ल्या चौकांत जमलो आनी तांचे फुड्यांत आसल्या विशयाक लागून आनी मोठो पावस पडटालो देखून ते सगळे कडकडटाले. तेन्ना यादनीक एजरा उबो रावलो आनी असो उलयलो, तुमी विदेशी बायलां कडेन लग्न जावन अविस्वाशी जाल्यात आनी अशें इस्रायलाचें पातक वाडयलां तर आतां सर्वेस्पराक तुमच्या पुर्वजांच्या देवाक दिनवासात आनी गांवच्या लोकांचे आनी तुमच्या पोरक्या बायलां सशिले पयस रावून ताची खोशी पाडात. बोब मारून सगळे सोबेन असो जबाब दिलो, वय तूं सांगताय तशें करूंक आमचो कायदो. पूण हांगासर खूब लोक आसा आनी हो पावसाचो काळ, आमच्यान भायर रावूंक जायना. त्या भायर हो वावर 1 वा 2 दिसांनी जावपाचो न्हय. कित्याक हे बाबतींत आमचे मदें जायते अविस्वाशी जाल्यात. आमचे अधिकारी आख्ख्या समाजाचे प्रतिनिधी जावन दी आनी नगरांतले सगळे जे विदेशी बायलां लागीं लग्न जाल्यात तांणी आपआपल्या नगरांतल्या जाणट्यां आनी नितीदारां बरोबर देवाचो आमचेर राग जळटो तो आमचे वेलो पयस जायसर नेमलोल्या काळार येवचे. फकत आसाहेलाचो पूत जोनाथन आनी तिकवाचो पूत जाहेजिया, मेशुलामाचो आनी लेवीत शाबेत्याचो तेंको घेवन हे येवजणेचेर आड आसले. परदेशी हे सुचोवणे प्रमाणें चल्ले. यादनीक एजरान जायत्या घराण्यांचे कुटुंबाचे वडील आपआपल्या नांवान विंचून काडले. 10व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा हे बाबतींत तपासणेच्यो बसका सुरू केल्यो आनी पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा पर्यंत तांणी विदेशी बायलां लागीं लग्न जालोल्या सगळ्यांक तपासून काडले. गुन्यांवकारांची वळेरी. यादनिकां मदें पोरक्या बायलां लागीं लग्न जालोले ते जोजाडाकाचो पूत जेशुआच्या पुतां आनी ताच्या भावां मदलो
मासेया, एलिएझर, जारीब आनी जेदालिया आपल्या बायलांक धाडून दिवंक तांणी उतर दिलें. तांच्या पातकाक लागून योदनाक एक बोकडो भेटयलो. इमेराच्या पुतां मदले हानानी आनी जेबादिया. हरिमाच्या पुतां मदले मासेया, एलायजा, शेमाया, जेहिएल आनी उज्जिया. पाशुराच्या पुतां मदले एलियोनाय, मासेया, इस्मायल, नेथानेल, जोजाबाद आनी एलासा. लेविता मदले जोजाबाद, शिमेय, केलाया, मोनगे, केलिता, पेथाहिया, जुडा आनी एलिएझर. गांवप्यां मदले एलियाशीब आनी जाकूर. दार राखण्यां मदले शालूम, तेलाम आनी उरी. आनी इस्रायेलाकारां मदले पारोसाच्या पुतांतले रामिया, इज्जिया, मालकिजा, मिहामीन, एलेजार, मालकिजा आनी बेनाया. एलामाच्या पुतांतले माथानिया, झेकारिया, जेहिएल, आब्दी, जेरेमोत आनी एलायजा. जातूच्या पुतांतले एलियोनाय, एलियाशीब, माथानिया, जेरेमोत, जाबाद आनी आजिजा. बेबायाच्या पुतांतले जेहोहानान, हानानिया, जाबाय, आतलाय. बिगवायच्या पुतांतले मेशुलाम, मालूक, जेदाया, जाशूब, शियाल, जेरेमोत. पाहात मोआबाच्या पुतांतले आदना, खेलाल, बेनाया, मासेया, माथानिया, बेजाहलेल, बिन्नुई आनी मनासे. हरिमाच्या पुतांतले एलिएझर, इशीजा, मालकिजा, शेमाया, शिमियोन, बेंजामीन, मालूक, शेमारिया. हर्षुमाच्या पुतांतले मातेनाय, माताथा, जाबाद, एलिफेलेत, जेरेमाय, मनासे, शिमेय. बानीच्या पुतांतले मादय, आमराम, उएल, बेनाया, बेदिया, जेलुही, वानिया, मेरेमोत, एलियाशीब, मातानिया, मातेनाय आनी जासाव. बिन्नुआच्या पुतांतले शिमेय, शेलेमिया, नेथन आनी अदाया. जाकायाच्या पुतांतले शाशाय, शाराय, आजारेल, शेलेमिया, शेमारिया, शालूम, अमारिया, जुजे. नेबोच्या पुतांतले जेइएल, मत्तिथिया, जाबाद, जेबिना, जादाय, जोएल, बेनाया. हे सगळे विदेशी बायलां लागीं लग्न जाल्ले. तांणी तांकां आनी तांच्या भुरग्यांक धाडून दिलीं. देवाचें उतर हें.